छत्रपती शिवाजी महाराजांचो जयघोष करीत दिवचले व्हडा उमेदीन शिवजयंती मनयली। ह्या सुवाळ्याक सभापती राजेश पाटणेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सभापती राजेश पाटणेकर तशेंच हेरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आश्वारूढ पुतळ्याक फुलाहार घालून रयतेच्या राजाक मानाचो मुजरो केलो। शिवाजी महाराजान दिवचलचे भुंयेक स्पर्श केलो हे दिवचलकारांनी केन्नाच विसरपाक जायना अशें राजेश पाटणेकरान ह्या वेळार सांगले। संबंध गोमंतकांक हार्दिक शुभेच्छा। थोर नेते योद्धा अन्यायाविरुद्ध लढणारे अत्याचाराविरुद्ध लढणारे आपल्या महाराष्ट्राची सीमा संबंध भारतात वाढवण्याची म्हणजे स्वप्न तोडणारे शिवप्रेमी आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराज हांकां आमचो मानाचो मुजरो। ह्या शिवाजी महाराजांनी दिवचलच्या ह्या भूमीक जे पांय ठेयलो त्या भूमीक स्पर्श केलो ते दिवचलकार केन्ना विसरूंक शकना। त्या निमतान शिवाजी महाराजांची याद येणाऱ्या कैक पिढी उरची म्हणून आमी 2 वर्सां पयलीं ह्या चौकात छत्रपती शिवाजी महाराजांचो अश्वारूढ पुतळो आमी उबो केलो। हेजो आमकां पूर्णपणे अभिमान आसा। तेंच्यांनी आमी सहकार्य केलें तेंच्या मनपूर्वक आभार मानता आनी शिवरायांची शिकवण शिवरायांचें आचरण या अनेक वर्षां ह्या गोव्यान उरचे युवा पिढीक आदर्श घेवचो अशी तांकां विनंती आसा। परत एकदां उपस्थितांक दिवचलकारांक समस्त गोमंतकांक